मोगाळ भावा भयणीनो, आयचे परबेचो विशय आमी पळयता तेन्ना तो विशय आमकां दर एकल्याक भाग्यवंत जावंक आपोवणें दिता. मानेवंत आग्नेलाच्या जिविताचेर नदर मारून तो चल्ला तसो आमी दर एकली चलून एका दिसा आमी भाग्यवंत जावंक आमकां आपयता. एका दिसा एक पादविकार आपल्या दोतोनीच्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक देवा विशीं शिकोवण दितालो. आनी ही शिकोवण दिता आसतना देव कोण, देवान कशें सगळें रचलें हें सगळें आपल्या भुरग्यांक बारीकसाणेन सांगता. आनी देवा विशीं हें शिकोवण दिल्या उपरांत ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक एक प्रश्न विचारता, देव खंय आसा, देव खंय आसा. आनी एका भुरग्याशी वेता पादविकार आनी म्हणटा, सांग बाबा देव खंय आसा. आनी हो भुरगो बाबडो ओगीच रावता. पादविकाराक दिसता घोडे हांवें सांगलां ते भुरग्याक आयकूंक येवंक ना आसतलें, घोडे ताका समजूंक ना आसतलें, देखून परतून विचारता, बाबा देव खंय आसा. आनी तरी आसतना हो भुरगो ओगीच एकूय जाप काडिना. पादविकाराक राग येता, इतले बारीकसाणेन हांवें भुरग्यांक समजायला, इतलो सोंपो प्रश्न विचारला तरी आसतना हो भुरगो जाप दिना. पादविकाराक राग येता आनी म्हणटा, बाबा सांग म्हाका देव खंय आसा. पादविकाराचे मोठे दोळे पळोवन हो भुरगो भियेता आनी आसला तसोच क्लासींतलो भायर सरोन धांवता. आतां घरा पावता पावता आवय पळयता, दोतोन काय इतले बेगीन सुटचे ना. हो भुरगो घरा कसो पावला. भुरग्याक विचारता, बाबा आयज दोतोन बेगीन सुटल्या, तूं घरा कसो बेगीन पावला आयज. आनी हो भुरगो आपले मामीक सांगता, मामी खबर आसा देव म्हगे खंय तरी सांडला. आनी पादविकार समजता देवाक हांवें खंय तरी लिपोवन दवरला म्हणून. आनी देखून म्हाका परत परत विचारता देव खंय आसा. मोगाळ भावा भयणीनो, हें हांवें तुमकां कित्याक सांगलां, जायते फावटी आमच्या जिवितांतलो देव सांडटा, जायते फावटी आमी देवाक सांडयला. आमच्या जिवितांत पातोक भितर सरता तेन्ना आमच्या जिवितांतलो देव सांडटा. आमी वायटोवें जिवीत जियेता तेन्ना आमच्या जिवितांतलो देव सांडटा. आमी बरी तत्वां जियेनात तेन्ना, एकामेकाक आदार दिवन जियेनात तेन्ना आमच्या जिवितांतलो देव सांडटा. आयच्या पयल्या वाचपाचेर नदर मारुया. इसायास प्रवाद्याचें वाचप. इस्रायल प्रजेच्या जिवितांतलो देव सांडलोलो. आनी देखून ह्या वाचपा उद्देशी इसायास प्रवादी देवाचो संदेश आपले परचेक पावयता आनी म्हणटा, तुमच्या गुलामपणांतले दीस सोंपले. म्हणजे ही पोरजां देवाक सांडून जियेताली, ही पोरजां पातकाक लागून देवा कडल्यान पयस गेल्ली आनी देखून बाबिलोनांत निर्वाशी जावन आसली. देव जिवितांत नासलो, देव सांडलोलो. आनी देव आपूण जावन हे पोरजेचे सोदीक वेता. देखून इसायास प्रवाद्याच्या ह्या वाचपांत आमकां काय बरें मेळटा. देव म्हणटा, मेंढऱ्या राखणो कसो हांव तुमकां परतून चोरव दितलो. देव तांचे सोदीक वेता. हांव तुमकां पोत्तून वेंगयतलो, हांव तुमची आपुरबाय करतलो, हांव तुमकां वेंगेत घेतलो. ही देवाची उतरां. म्हणजे देव आपूण जावन मनशाशी वेता, देव आपूण जावन आपले पोरजेशी वेता आनी सांडलोले पोरजेच्या जिवितांत देव परतून भितर सरता. पोरजेक देव पोत्तून मेळटा. आनी देव मेळप म्हणजे भागिवंतपण जोडून घेवंक आमकां एके भाशेन आयतें जावप. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयलां, ते दोग शिस जे एमावसाची वाट चलताले तांच्या जिवितांतलो जेजू सांडलोलो, जेजू ना जाल्लो. आनी देखून हे शिव वर्तमान आमकां कितें सांगता, हे दोगूय शिस जेरुसालेम सोडून एमावसाची वाट चलताले, एमावसाची वाट चलताले. आनी कित्याक लागून तांच्या मतींत आसलें, जेरुसालेम शार म्हणजे वायटोवें शार. ह्या शारांत बऱ्या मनशाक जिवेशी मारला, ह्या शारांत जेजू खुर्सार किळायला, जाल्यार ह्या शारांत रावन परतून फायदो ना. आनी देखून असल्या चिंतनांनी ते जेरुसालेम सोडून एमावसाची वाट चलताले. आनी असल्या वेळार जेजू आपूण जावन तांचे सोदीक वेता, तांचे बराबर वाट चलता. आनी जेन्ना
ते थारायिल्ले सुवातेर पावतात, जेजू तांचे लागीं भासाभास करता, ती भासाभास जातूच उणयाचे मोडणेंत ते जेजूक वळखतात, उणयाचे मोडणेंत ते जेजूक वळखतात. आनी परतून कितें करतात, एमावसाकूच रावनात, उठ्ठात आनी जेरुसल्याक परतून वेतात. म्हणजे हो जेजू हे शीस जे जेरुसलेम सोडून एमावसाचे वाटेक लागलोले तांकां परतून तांची ती वाट सोडून जेरुसल्याचे वाटेर परतून हाडटा. भाग्यवंतपण जोडप म्हणल्यार हेंच. आमच्या पातकी जिविताची आमी वाट चलता ती सोडून परतून जेरुसल्याची वाट धरूंक, म्हणजे जेजू विशीं दुसऱ्याक सांगोंक परतून येवंक. भाग्यवंतपणाची वाट चलप म्हणजे हेंच. आमचें वायटोवें जिवीत सोडून परतून जेरुसल्याचे वाटेर येवप, म्हणजे आमकां मेळ्ळा तो जेजू आमी दुसऱ्यांक परतून दिवप. हांव भाग्यवंत जावप आनी दुसऱ्यांकूय भाग्यवंत करप. आनी हेंच करूंक आमकां दर एकल्याक आपोवणें. आमकां दर एकल्याक देव भाग्यवंत जावंक आपयता. आनी देखून आयच्या दिसाक पाद रागनेल आमकां नमुनो तो चल्ला तसो भाग्यवंतपणाची वाट आमी चलोवंक. देखून पाद आग्नेलांत आपल्याच्या जिवितांतलो देव, आपल्या जिवितांतलो जेजू केन्नाच साणूक दिवंक ना. जेजूक चिकटून रावलो, देवाक आपल्या जिवितांत सांबाळलो, देखूनच तो दुबाव विरेंत आयज भाग्यवंतपणाची वाटेर आसा. एका दिसा दोतोनीच्या भुरग्यांक होमवर्क दिताना ह्या टिचरींनी सांगलें, येता त्या आयताराक तुमी जेन्ना दोतोनीक येतात तेन्ना तुमचो जो कोण आवडीचो सांत आसा ताचें चित्र तुमी घेवन येयात. आनी दुसऱ्या आयताराक जेन्ना ही सगळीं दोतोनीचीं भुरगीं आपल्या आवडीच्या सांताचीं चित्रां घेवन येतात तेन्ना कोण सांत आंतोनीचें चित्र दाखयता, कोण भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचें चित्र दाखयता, हे भाशेन आपल्याक आवडटा त्या सगळ्या सांताचीं चित्रां दाखयतात. आनी तांचे भितरलें एकलें भुरगें जेन्ना ताका विचारलें तुजो आवडीचो सांत कोण गाय म्हणून, तेन्ना पाद आग्नेलाचें चित्र काडटा आनी दाखयता. आनी ही टिचर म्हणटा, पाद आग्नेल आजून सांत जावंक ना, तुज्यान कशें हें चित्र दाखोवंक जाता. आनी हें सुपुल्लें भुरगें ते टिचरीक सांगता, म्हजी मामी डॅडी सांगतात तांच्या लग्नीक जिवितांत 8 वर्सां पासून तांकां भुरगें नासलें. म्हज्या मामी डॅडीन पाद आग्नेला लागीं मागवत रावलीं आनी 8 वर्सांनी हांव जल्मलें. देखून ती म्हाका सांगतात पाद आग्नेल म्हाका भाग्यवंत. हांव जितले फावटी ल्हान आसतना बरें ना जातालें, आमच्या कुटुंबांत प्रश्न उप्रासताले, तेन्ना म्हजी मामी डॅडी पाद आग्नेलाक फुडें घालून मागतालीं. देखून पाद आग्नेल म्हाका भाग्यवंत. हांव जेन्ना एके फावटी जोऱ्यान फडफडटालें, जाय तो जोर आयलोलो, असल्या वेळार म्हजे मामी डॅडीन पाद आग्नेलाच्या फोंडाची माती उदकांत घालून म्हाका पिवंक दिल्ली आनी म्हाका परतून भलायकी मेळ्ळी. देखून पाद आग्नेल म्हाका भाग्यवंत. म्हाका आनी तुका पाद आग्नेल कोण? जायतीं जाणां आमी दर ब्रेस्ताराक घोडयेक हे सुवातेर येतात, पाद आग्नेला लागीं मागतात, ताचे लागीं विनवणी करतात, आमचे प्रश्न ताका सांगतात. जाल्यार पाद आग्नेल म्हाका भाग्यवंत न्हय? जायतीं जाणां तांच्या जिवितांत घोडये जायत्या जाणांच्या कॅन्सराची पिडा, कोणाक काळजाची पिडा, कोण हेर दुयेंसाक सांपडल्यात. असल्या वेळार आमी पिलार येवन पाद आग्नेलाच्या पांयाशी आमचे मागणें दवरतात, आमकां पेखोवणी फावो जाता. जाल्यार पाद आग्नेल म्हाका भाग्यवंत न्हय? जायतीं जाणां आमी नोकरेक आशेतात, जायतीं जाणां आमी आनीक कसले आमचे प्रश्न आसात ते घेवन येतात आनी ह्या प्रश्नाचो आमकां जबाब मेळटा, आमकां नोकरी मेळटा, आमी मागतात ते आमकां फावो जाता. जाल्यार पाद आग्नेल म्हाका भाग्यवंत न्हय? घोडे इगोर्ज मातयेन ताका सांत म्हणून परगट करूंक ना, पूण तरी आसतना ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारता तेन्ना आमकां दर एकल्याक तो भाग्यवंत. आनी देखून आयचो विशय आमकां कितें सांगता, पाद आग्नेल चल्ला ती वाट आमी चलोवन आमी भाग्यवंतपण जोडून घेवंक. आनी हें करतलो जाल्यार हाचो जबाब आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पेद्रूचे चिठींत आमकां मेळटा. 5 वस्तू मेळटात आमकां थंय ज्यो आमकां भाग्यवंतपण जोडून घेवंक आदार जातात. आनी भाग्यवंत पेद्रू कितें म्हणटा, पयले सुवातेर खालतीं भुरगीं जायात. तुमी खालतीं जातलीं तेन्ना तुमी
भाग्यवंतपणाचे रस्ते आसात म्हणून दाखयतली. पाद आग्नेला आपल्या जिवितांत सदांच खालतो जावन जियेलो, ओडवीक घेवन जिवोंक ना, सदांच आपल्या वडिलांच्या उतराक मान दिवन चल्लो. हें खालतेपण आमच्या कुटुंबांत घोवान बायले सवें, बायलेन घोवा सवें, भुरग्यांनी आवय बापाय सवें आपणायल्यार आमी खालती कशी जावन भाग्यवंताचे वाटेर पावतली. दुसरे सुवातेर भाग्यवंत पेद्रो म्हणटा, पातकाच्यो वंदावण्यो सोडात. भाग्यवंतपण सोडून घेवपाचो आनीक एक उपाय, पातकाच्यो वंदावण्यो सोडात. आमच्या जिवितांत पातक आसा तें सोडून दिवया, पातकाचे सोयेक आसा ते कुशीन दवरुया. भाग्यवंत पाद आग्नेलाच्या जिविताचेर आमी नदर मारता तेन्ना हेंच पळयता, पातकाक सदांच कुशीन दवरलें, पातकाक फाट केली. कितेंय वायट घडलें जाल्यार रोखडोच कुमसार जावन देवा लागीं बोगसडें मागलें. पातकाच्यो वंदावण्यो सोडून बरें कुमसार करून आमी भाग्यवंताचे वाटेर या. तिसरे सुवातेर भाग्यवंत पेद्रो आपले चिटींत आमकां आनीक एक उपाय दिता. तो म्हणटा, पवित्र जायात, पवित्र जायात. आनी ह्याच वाचपान आमकां मेळटा, तुमचो देव पवित्र तशी तुमी पवित्र जायात. पाद आग्नेल सदांच पवित्रतायेन जियेलो, देखून ताचें सादें जिवीत आमकां दर एकल्याक आत्मीकपणान भरलेलें जिवीत जावंक पावलें. आनी ताचेर आमी नदर मारता तेन्ना आमी दर एकली पवित्रतायेन जिवन भाग्यवंतपणाचो पावंडो आमच्यांनी चडूंक जाता. चवथे सुवातेर देवाची खरी भक्ती करात. भाग्यवंत पेद्रो म्हणटा, चवथो उपाय, देवाची खरी भक्ती करात. पाद आग्नेलान सदांच एकाच देवाची भक्ती केली. आमच्या जिवितांत आमी देवाक वा आनीक कोणाक मान दिला, देवाक वा आनीक कसले वस्तूक पयलो जागो दिला, तें सगळें सोडून दिवया वायटोवें आसा तें, आनी फकत एकाच देवाची भक्ती करून जिवया. आनी हें करूंक आमकां पाद आग्नेल शिकयता. देवाची भक्ती ताणें आपल्या जिवितांत आपणायली, एकाच देवाक आपल्या जिवितांत घेतलो आनी त्याच देवाची सेवा आनी पुजा करून ताकाच परगटलो. हांव आनी तूं जेन्ना एकाच देवाची परगटणी करतली तेन्ना आमी जर एकलीं भाग्यवंत जावंक पावतलीं. आनी निमाणे सुवातेर भाग्यवंत पेद्रो भाग्यवंत जावपाचो आनीक एक आमकां उपाय दिता, तो देवाचेर भावार्थ दवरात. पाद आग्नेल सदांच देवाचेर भावार्थ धरून जियेलो. आयज म्हाका आनी तुका उलो, आमी देवाचेर भावार्थ धरून जियेल्यार पाद आग्नेल चल्ला ती वाट आमी चलोवंक पावतलीं आनी एका दिसा आमी भाग्यवंत जावंक पावतलीं. आयज आमी सांत वांटो घेतना आमकां दर एकल्याक हीच कृपा मागुया.